BJP is putting forth its program very clearly. तातूंत भितर घडये a certain section may not like what they are saying, but they are very clear that in spite of that, this is our agenda, this is our manifesto, this is our program. Whereas Congress on certain issues looks very confused. हय म्हणप काय ना म्हणप, कोण एंटेगोनायज जातलो जाल्यार कितें करपाचें काय ना करपाकच नाका काय मदींच रावया, ही जी गजाल आसा ही इम्पॅक्ट करतली. प्रमोद करतली आनी म्हाका दिसता चड करून ती सावथ गोवान मातशी हें जावं शकता, पूण नॉर्थ गोवांतली परिस्थिती मातशी वेगळी आसा. नॉर्थ गोंयांत सद्या तरी एंटी इन्कम्बन्सी खूब आसा, म्हणजे सद्याच्या खासदारा विशयी. आनी नॉर्थ आतां ही जी लढत हांव जी पळयता आतां गोंयांतली लढत, आमी आतां कितेंय म्हणूं की भाजपा कडेन 33 आमदार आसात जे आसात हय आसात, सत्ता आहा तेंच्या कडेन, सगळें आसा, सगळें मान्य आसा. पूण ही लढत आहा ती 37 वर्सेस 7. आतां 7 एक RJP वांगडा आसा, पूण 37 वर्सेस 6 काँग्रेसीचो जर धरलो तुवें, इंडिया आघाडीचो जर धरलो तुवें कॅन्डिडेट जाल्यार. आनी म्हाका दिसता की जे तरेन हे सद्या मोबिलायजेशन चल्लेलें आसा, हांकां खरें म्हणल्यार वालोर दिवपाक जाय की हे 7 लोक आसून सुद्दां, 6 लोक आसून सुद्दां 33 लोकां वांगडा पावरांतल्या 33 लोकांच्या अगेन्स्ट हे आसा. आनी हेजी धास्ती सत्ताधारी पक्षान भाजपानूय घेतलेली आसा, हे कळटा. जे तरेन ही स्टेटमेंटां एकामेकाच्या अगेन्स्ट जाता, मागीर रमाकांत कुलाबाचेर वैयक्तीक स्टेटमेंट काडप, मागीर थंय सावथ गोवान आपलो वेरिएटोक पर्सनल हेचेर कितें कमेंट केला म्हणून थंय ताका टार्गेट करप, हे पळयल्यार कळटा की चलबिचल आसा, चलबिचल आसा. खंय तरी एक तांकां हें जालां की हे म्हणजे ओके. ऑन दॅट फायट जावं शकता. दोनूय मुद्दे, एक क्लॅरिटी ऑफ मॅनिफेस्टो विज हे की चल एक सेक्शन हातूंतल्यान एंटोगनायज जातलें पण नाका, दीस इज अवर प्रोग्राम, ही क्लॅरिटी जी BJPचो मॅनिफेस्टो दिता. वर्सीस जे पांडुरंग सांगता ती गजाल की वॉट एवर सेड एंड डन, हे सगळे पक्ष एक्सेप्ट RJP एकठांय आयले आनी दे आर पुटींग अप अ युनायटेड फ्रंट एटलिस्ट ऑन द फेस ऑफ इट. सो हाजें वोट कन्वर्शनाचें प्रमाण कितें? सो मॅनिफेस्टोचे आतां पांडुरंग सुद्दां जे मॅनिफेस्टोचें जालें कशें की काँग्रेसीन 70 वर्सां राज्य केलें. काँग्रेसीन 70 वर्सां राज्य करून आपली जी सगळी कल्पकता जी कितें आशिल्ली वेगवेगळ्या फ्रंटांचेर ते जे कितें करूं शकताले तें तांणी केलें, कल्पकता दाखयली आपली, आनी तांची कल्पकता मागीर सॅच्युरेशनाक गेली. दे कांट क्रिएट एनीथींग एल्स आउट ऑफ इट, म्हणजे नवें कितें बाबा आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स ते कांय दिवंक शकना. वेरएज BJPचें कशें जालें, ते सत्तेक नाशिल्ले, तांचे कडेन काँग्रेसीचे प्रत्येक मुद्द्या खातीर कावंटर इश्यूज तयार जाल्ले, जे ते घेवन लोकां फुडें वचून पावरीक येवंक शकताले. तो मॉडेल तांणी 2014 ट्राय केलो. आतां 2014 ट्राय करतकीर काँग्रेसी मुखार कितलेशेच प्रसंग आयले, दे कूड हॅव एनकॅश्ड. फॉर एग्जाम्पल पयलो डिमॉनिटायजेशन आयलो, डिमॉनिटायजेशनाचो इशू, पूण तो इशू आयलो आनी 2019 इलेक्शन येता म्हणल्यार तो इशू तयार जावन तो थंड जावन पंक्चर जालो. कोवीड आयलो, GSTचो एनफोर्समेंटाचे जातूंत ट्रेडर सगळे बारीक सोंपले, तातूंत दोनूय गजाली आसा, ई कॉमर्साकय लागून सोंपले अथवा GSTचो परिणाम जाल्ले, तो तांकां 2019 एनकॅश करपा आयलो ना. सो मागीर कोविडाच्या सेकंड फेजीक सरकार फेल गेलो, मॉर्टेलिटी वाडली, ऑक्सिजनाचे इशू जाले. पुणून ह्यो गजाली त्या वेळार काँग्रेसीक रेज करपा आयल्यो ना. आतां जेन्ना मॅनिफेस्टो ड्राफ्ट करतात, काँग्रेस जर आज मॅनिफेस्टो ड्राफ्ट करतली आपलो, तांकां BJPन केल्ले सगळे इशू आमी रिवर्स करतले अशें म्हणचें पडलें. खंयच्याय गजाली, तो GST आसूं नाल्यार आनी खंयचें आसूं, कितेंय आसूं, CA आसूं, पूण ह्यो गजाली मोदी सरकारान फाटले कांय काळ इम्प्लिमेंट करून तांचे नेगेटीव इम्पॅक्ट सरपास जावन सॅच्युरेशनाक घेवन ते आतां स्टेबल जाल्यात. सो त्यो जस्ट आमी रिवर्स करतले म्हणून मॅनिफेस्टो काडप लोकांक पचनी पडटा, म्हणून ताका लागून काँग्रेस कल्पकतेचे अशे ट्रॅपाक जाले. जॉयल, आय वॉन्ट टू आस्क यू दॅट व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज यू आर सेईंग दिस. दोन मुद्द्या. पयली गजाल, नंबर 1, वेदर काँग्रेस ह्या इश्यूंचेर एनकॅश करपाक अपयशी ठरली काय कितें, हो ऑर द पॉप्युलॅरिटी ऑफ द प्रायम मिनिस्टर अलॉंग विथ द ऑर्गनायजेशनल स्ट्रेंथ ऑफ BJP इज सो मच that it tides over these issues. What is it? It is a failure of opposition or the strength and charisma of a
of the Prime Minister and his संघटन. सी 10 गजाली आपण करता म्हणल्यो आनी तातूंतल्यो समजा 7 केल्यो 3 केल्यो ना त्यो तिनूय केले कशें दाखोवपाचें BJP कडेन ब्रँडींग आसा 7 करूं उरिल्ल्यो 3 केल्यो ना तरी आतां BJP आनी काँग्रेसी फुडें एक मेजर डिफरन्स सांगता तुका डिमॉनिटायजेशन हो अपिलींग गजाल ही सामान्य मनशां खातीर ब्लॅक मनी काडपा खातीर टॅररिजम बट ज्या पद्दतीन ती इम्प्लिमेंट केली इट वॉज अ बीग फेल्युअर. आतां डिसिजन कोणाचें सगळ्यांक खबर आहा इट वॉज प्रायम मिनिस्टर्स डिसिजन. फायनान्स मिनिस्टरान सांगलें सगळ्यांनी उलोवन दाखयलें ऑफ द ये की आपल्याक RBIकय तें खबर नाशिल्लें 2 RBIचे गव्हर्नर नंतर देंवले पोस्टा वयल्यान फायनान्स मिनिस्टर हे नाशिल्ले पूण तें BJPन कशें पचोवन व्हेलें पळय तांणी खंयच दाखोवन दिलें ना की इट इज लिडर्स फेल्युअर. सगळ्यांनी तें पचयलें rather they converted into a success. हय. वेर एज यू लूक एट वोडाफोन आयडियाचो जेन्ना रिट्रोस्पेक्टीव टॅक्साचो इशू जाल्लो हय. फायनान्स मिनिस्टर वॉज प्रणब मुखर्जी. काँग्रेसीन सरळ ताका घालो त्रासां वड दीस इज फायनान्स द रिट्रोस्पेक्टीव फायनान्स मिनिस्टर डिसिजन ताका तोंडाक घालो. सो तुका कल्चर अशें खंयचेय कोविडाक दुसऱ्या हातूंत फेल केलें जावं आतां ई बॉन्डाचो किंवा क्रोनीक कॅपिटलिजमाचो You are saying it is the charisma of Prime Minister along with संघटन अशे तरेन ते पचोवन व्हरता की एखाद दुसरे ताजी And the opposition doesn't have a counter to it. लिडराची एनफोर्समेंट आनी ताजी स्कील आसाच मोदीची हय. दांतल्यो 7 गजाली करपाची पूण एखाद दुसरी जर फेल गेली हय, ती पचोवन व्हरपाची संघटनाकडेन कुशळटाय आसा. तें काँग्रेसी कडेन पचन क्षमता बरी आसा भाजपाची ती पचन क्षमता आसा न्ही हय. ती बरी बरी आसा आहा. कारण पळय त्या 14 पेट्रोल आनी सिलिंडर डिझेल हेंचे जे प्रायस आशिल्ले ताचे वयल्यान हे लोक रस्त्यार उतरून भाजप आनी काँग्रेसीक नाका पुरो गेल्ले आयज ते प्रायस डबलीन ट्रिपलीन वयर गेल्ले काँग्रेस खंय रस्त्यार आहा? जाप काडना आनी भाजपा सगळे पचोवन वयर येता. काँग्रेसी खंय रस्त्यार आसा तेच. काँग्रेसीन फाटल्या 5-10 वर्सां भितर एक अशें आंदोलन उबी केलें जें आंदोलन फार्मर्स एजिटेशन जालें तें लोकांनी उबी केलें. लोकांनी उबे केले जी एजिटेशन जालें तें लोकांनी उबी केलें. बरोबर. एक पॉलिटिकल आंदोलन उबेच रावलें ना न्ही कारण स्वता काँग्रेसच तें उबी करपाच्या परिस्थितीक आयलीच ना. आय एम ऑन दॅट जॉयल वेदर द पॉप्युलॅरिटी ऑफ द प्रायम मिनिस्टर अलॉंग विथ द ऑर्गनायजेशनल प्रोग्रेस ऑफ BJP वेदर इट ट्रम्प्स दीज issues number 1 and number 2 even the whether united opposition except RG can tide over that or this charisma and organizational progress will tide over the unity on the other side. Pramod, this Lok Sabha elections, although Prime Minister, they have been saying that it is the Prime Minister, the BJP, but I feel still, I am more referring to South Goa, they एक election completely BJP electorate going with the Prime Minister image has not happened, is not going to happen. It is the BJP, yes, the party, and it's going to be a tough war between constituencies. If you have all these 40 MLAs or 40 leaders in respective constituencies, it will be a challenge for them. Whether it is Modi or whether it is some issue, target them, like they have to stand up तुमकां विधानसभेक इतली मतां पडिल्ली Because- लोकसभेक तितलीच हाडून दया. because it is a reflection on their leadership. Yeah. हे तर हितून तर हे इलेक्शनान तर तेंचे तर हे जायना, that means it's a reflection that they are also failing. And it's also a reflection that they might have changed the party. The voters are not shifted with them. This will be a very conclusive evidence of that. Yes. So basically what happens is, rather than looking at just Modi and everybody believing that it's going to be a vote for Modi, no, it's not going to happen that way. Yeah. It's going There will have to be a mobilization on that. mobilization on that, and people will actually vote according to their leader or not. That is to be seen, whether they are going to just go on their own discretion and say, okay, आमी अशें ना तशें आमी आमचे मारपाचें मारतले म्हणून. So that doesn't mean that if you are led by a BJP minister or MLA in that area, the voter may go the other way. So it is not a given that तू म्हणटा the regional anti-incumbency is also a factor. yes, factor, yes, definitely.